डेमोग्राफी आज जेन्ना सरकारच ह्या दिशेन वचपाक पळयता, आमी जर आतां बीच बेल्टा जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे जाण हिंदी उलोवपाक लागल्यात. आमी मार्केटां वचूनय सगळे जाण हिंदी उलोवपाक लागल्यात. पसऱ्यार वचपाचें तर म्हाका दिसता सगळ्यांनी बंद केलां. पसरो म्हणटा आतां सांगल्यार आतां भुरग्यांक सांगचें पडटलें पसरो म्हळ्यार कितें तें. ह्या परिस्थिती भितर आमी पावल्यात. आनी कांय वर्सांनी कायदेशीर आशिर्वादान, प्रशासकीय आशिर्वादान गोंयकार आपल्याच भुंये भितर मायनॉरिटी जातलो. हांव पूर्ण दाव्यान सांगता प्रमोद, गोंयकार मायनॉरिटी जालो. गोंयकाराचे कोणाक काय पडोंक ना. आतां जशें पांडुरंगान सांगलें की 62 वर्सां जालीं ते 70कार थंय रेव्हेन्यू आनी त्या फॉरेस्ट जमनीचो विशयाचेर झगडटात. कूळ मुणकाराचो विशय आतां कितलींशींच वर्सां जालीं थंय पेंडींग आसा. आनी हेंच्यो बडायो कसल्यो तर ह्या लोकांक तेंची घरां अधिकृत करपाची. कित्याक तर ती एक गट्टा मतां. आमी आयज 5 जाण हांगा बसल्या टेबलार, 5 जाणांची मतां कोणाक पडटलीं हें कोणूच सांगूं नजो. तेंची 100, 1000, 2000 मतां कोणाक पडटलीं तें कोणूय सांगूं शकता. तर तांकां तो फावर करतले काय आमकां फावर करतले? गोंयकार गेलो फोंडान, गोंयकाराचें तांकां कांय एक पडलेलें ना. गोंयकार मायनॉरिटीन येयल्लो आसा. जरी आमी सेन्ससान आनी कितल्योय बडाय मारल्यो की गोंयकार कितले आसा बाबा, 14 लाखांतले समजा 9 लाख, हेर ते आसात. हे 9 लाख कोणा वाटेन रावतले ते कोण सांगूं येना. पूण ते कोणा वाटेन रावतले ते बॉल्सान घालून भोंवतात. सो किंमत कोणाक दितले राजकारणी, तुका काय तांकां? काजू फाटल्यान एक इंट्रस्टींग कारण अजय, गोंयकार जेन्ना मतदान करता तेन्ना गोंयकार आपल्या भुंयेचो विचार करून करता, आपल्या परिसराचो विचार करून करता. ताका ताजी एक ह्या मातये कडेन नातें आसा, ह्या संस्कृती कडेन नातें आसा आनी ताका खंय तरी लागता. सो त्या खातीर किशोर आमी सगळे जाण एकगट्टा मतदान करपाक शकनात. पूण जो भायल्यान आयला ताका कांय पडून गेल्लें ना. ताजे निकश वेगळे आसात, ताजी गरजो वेगळे आसात, ताजी प्रायोरिटीज वेगळे आसात. सो हें जें मतांचें राजकारण आसा, किशोर म्हणटा गोंयकार मायनॉरिटी जालो म्हणून. आमी आमच्याच मदीं मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी करत उरले आनी आमी सारके एकगठ्ठा मायनॉरिटी जाले. यू एग्री विथ दीस? वन पॉयंट वीच आय डिसएग्री प्रमोद इज, तूं म्हणटा न्हू आतां आमी गोंयकार आनी आमी भुमी खातीर झगडटा, आमी अशें करता. मातशें लागता केन्ना कितें जाता तेन्ना लागता. पूण इलेक्शना वांगडा तुका कितें दिसता? वेन इट कम्स टू इलेक्शन्स मागीर तुका कितें दिसता? आर यू रियली वोटींग कीपिंग दॅट सेंटिमेंट इन मायंड, or are you just voting for some other interest? Whose interest you are voting? Are you genuinely voting keeping in mind your interest for Goa or the welfare of Goa or welfare of Goans? You're not. आमकां फाटली कितलीच इलेक्शन आमकां कळ्ळां हेजेर की आमच्योय प्रायोरिटीज बदलल्या. आमच्योच प्रायोरिटी बदलल्या. आमी आतां तांकां म्हणटा भायले आनी तांची वोटां घेतल्या म्हण. गोंयकाराची वोटां घेवंक ना. गोवन वोट्स हॅव नॉट बीन बॉट. It's a clear trend that money power plays a big role in election. पण हे पडटा तुका तो म्हणटा गोंयकाराकच जर पडून गेल्ले ना आतां कितें घडटा ताचें, आमचे लोकप्रतिनिधी कशे पडून गेल्ले आसतले? तो एक मोठो कॉम्प्लिकेट म्हणजे विशय तो आतां. म्हणजे कशें तो सॉर्ट आउट करपाचो. कारण आतां पळयलां की RG म्हणजे ज्यो ओरिजिनल पार्टी आशिल्ल्यो सोंपल्यो सगळ्यो. एक MG उरल्या आनी एक RG उरल्या. सो ताका सुद्दां आतां जे तरेन ते टार्गेट करपाक लागल्यात. म्हणजे अशें दिसता की मनी पावर आसा तितून, पूण पॉलिटिकल ज्यो शक्ती, राजकीय शक्ती ज्यो आसा आमच्या गोंयांतल्यो त्यो गोंयकारांक तिगांव धरपाक दिनात. तांकां नॅशनल पार्टीच्या अंडर रावन हें सगळें करता. रिजनल पार्टी नाका आनी गोंयकारूय नाका. सो हें क्लियर कट म्हणजे सिग्नल सगळ्यांक वचपाक जाय अशें तरेन राजकीय शक्तींनी सद्या आपली फिल्डींग लायिल्ली आसा. आनी हे किशोरान हांव एग्री आसा तिगाय हेजे पॅनलिस्टां कडेन की गोंयकारांक व्हडलोसो व्हॅल्यू उरोंक ना अशें. जोयल वेगळो प्रश्न काडटा. जोयल म्हणटा गोंयकारांनीच आपलो वालोर कमी करून घेतला, आमीच दाखयलां की आमकां व्हडलें पडून गेलें ना म्हणून. तांकां कित्याक पडून वतलें? गोंयकारांक म्हणच्या पेक्षा आमच्या पॉलिटिशियनांनी हें केलां. तांकां खबर आसा की आपली जी वोट बँक आहा ती ह्या सर्टन झोपडपट्टींनी आसा. गोंयकारांचें व्हडलेशें कांय पडलेलें ना. साश्टी तिसवाडीन म्हण, साश्टीन म्हण, मुरगांव म्हण किंवा फोंड्या म्हण, ह्या 4-5 कडेन ज्यो ह्या आसात मेजर राजकीय पार्टी शक्ती ज्यो आसा हय थंयसरल्यान ते येता. सो आमची व्हडली किंमत उरोवंक तेजें सारकें हें आसा की गोंयकारूय. पूण 70 सारक्या दोनूय मतदारसंघान, एका मतदारसंघान 5000 मतां, दुसऱ्या मतदारसंघान 6000 मतां RGक पडलीं 70तलीं. ही इमॅजिन करूं शकता कोण? म्हणजे गोंयकार आपल्या पद्दतीन प्रयत्न करता पूण ताची ताकद कमी पडटा. कारण ती विनींग वोट्स जी आसात ती ह्या बॉल्सान घालून भोंवतात. ते डेमोग्राफीक स्प्लिट अप कशें जाणा एक्चुअली
तूं आतां BJPचे समजा स्किमी पळोवची, खंयच्योय BJPन आतां एका CMन सरळ विधानसभेत सांगलें हय आमी स्किमी हाडल्या त्यो आनी आमी ताजो आमच्या पार्टी खातीर वापरून घेतले, तुमी सरकाराचें म्हणा नाल्यार कितें म्हणा आमी हाडले. पूण तांचे जर तूं स्किमीचे पळोवची ती DSS, गृह आधार आनी कितें, ऑलमोस्ट बेनिफिशरीज टच अरावंड 4,25,000. When you say 4,25,000 beneficiaries actual people म्हणजे ज्या घराब्यांक आणि ज्या लोकांक त्यो कॅटर करता स्किमी इज ऑलमोस्ट अरावंड 12 to 13 lakhs. जेन्ना 3.5 लाख कुटुंबांनी तूं पावता म्हणजे 12 ते 13 लाख ताजे अंडर कवर जालो. लोकसंख्ये मेरेन पावता. प्लस गोंयाक 60,000 एम्प्लॉई, 60 ते 62,000 प्रत्येक 25 मनशां फाटल्यान एक सरकारी एम्प्लॉई. सो प्रॅक्टिकली तूं मायग्रंट एक 8 ते 10% सुद्दां काडून उडय गोंयचे, 90% गोंयकार उरलो. पूण त्या 90%क एक तर थंय सरकारी कर्मचारी आसा त्या घरांक, नाल्यार एक तर त्या घरांक स्कीम आसा. आनी मोमेंटरी स्कीम अथवा गव्हर्मेंट जॉब तो मनीस सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज काडना. आमी कितले फावटी न्यूज करपाक करतात सरकाराचें हें चुकलें तें चुकलें, आमकां कॅमेराचेर एकटो मनीस बायट उलय दिना, फाटल्यान सांगता हो इश्यू जालो म्हणून. कॅमेराचेर बाबा उलय म्हणल्यार तो आपलें तोंड दाखयना. कित्याक ताज्या घरां एक तर स्कीम आसता नाल्यार एक तर सरकारी जॉब आसता. आमच्या खांद्यार फार मारता.